जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, पापा लियो 14व्यान थोड्या तेंपा आदीं एक पत्र, अपोस्तलीक पत्र पाठयिल्लें लातीन भाशेंत दिलेक्सी ते आय हॅव लावड यू, हांवें तुजो मोग केला. आनी त्या देखून ह्या अपोस्तलीक पत्राचें नांव हांवें तुजो मोग केला. आनी ह्या अपोस्तलीक पत्रांत पापसाहेब क्रिस्तांव मोग दुर्बळ्यांतय उगडापें करच्या खातीर आमकां आपोवणें दिता. त्या देखून हांगासर सालोरेसाच्या पांयां थळा ह्या पवित्र थळार ह्या वार्षिक परबेक वस्तू विशीं विंचून काडला, हांवें तुजो मोग केला. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, थोडो वेळ ह्या विशयाचेर थोड्यो संगती आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. म्हाका उगडास दाखयलें ह्या विशयाचेर नियाळ करतना हांव सेमिनरींत शिकता आसतना आमकां सेमिनरींत एक पुअर स्टुडंट फंड वा एक दुर्बळ्या सेमिनरिस्टांक खूब मोग करच्या खातीर एक फंड आसा. आनी ह्या फंडाक बऱ्या मनाच्या मनशांनी खूब मोग केल्या जावंक बरो. आनी थंयसर कश्टान आसल्या त्या सेमिनरिस्टांक एक वर्सां खूब मोग करचें ती रीत चलोवन आसा. आनी एक पटी ते सेमिनरिस्ट अर्द मेळून भायर गेल्या उपरांत ह्या जाग जाल्या उपरांत परत त्या फंडाक ते खूब मोग करतात. त्या मारीपात मुखार येवच्या त्या सेमिनरिस्टांक खूब मोग करच्या खातीर म्हणजे एक चिंताप म्हाका मेळना आनी आतां हांवें दीजय त्या मारीपात हेरांकी खूब मोग जाय जाय, हेरांकी आदार जाय जाय म्हणलें एक चिंताप मोगाचें न्हू. आनी एक घडीत आमी तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार एका दियेसेच्या एका कोनशाच्या एका दुर्बळ्या पिरगजेंत एका दिसा एक मालगडी स्त्री इगर्जी घेतली आनी इगर्जींत आयिल्ल्या वेळार फाटल्या बांकांनी एका बांकाच्या कोनशाक बसून आसतली. तिचें वस्तूर मेळ्ळें आनी ती कोणी तिका लागीं येनातलें. सकडांनी तिची एका लेखान निर्लक्ष केल्ली आनी ती कोणाय लागीं उलयनातली. एका दिसा येतली, बसतली आनी ताच्या उपरांत फाटीं घरा येतली. आनी एक दीस पिरगजीचो ह्या जाक आल्तारीत जावन मीस पेटोवन आसतना ह्या स्त्रियेक स्वेटर नातरलें. ते हिवाळे दीस आनी ही त्या हिवाक आकुडलेल्या त्या कठीण युवाक ती काम पळोवन आसतली. आनी मीस जाल्या उपरांत हो ह्या जाक आपणाचें स्वेटर घेवन त्या स्त्रिये लागीं गेलो खंय आनी तिका दिलें खंय. आनी पयलें ती नाका नाका म्हणाली खंय. तिका एका लेगान लज बगली सकडा मुखार आनी ताच्या उपरांत ह्या जाकान वत्ताय केल्ल्याक तें स्वेटर तिणें खाण गेलें. तिणें आपल्याच्या आंगार घालें आनी आपणाच्या घरा ती गेली खंय. थोडे हप्ते पाशार जाले आनी उपरांत थोड्या दिसांनी ही स्त्री फाटी आयली खंय, ह्या जाकाक लागीं आयली खंय. पूण मोगाचें न्हू, ह्या जाकाक लागीं आयली ताचो उपकार बावरच्याक न्ही, ताच्या बदलाक ह्या जाकाक लागीं येतना तिच्या हातांत तिणेंत घरा उकडलेलो वा केल्लो एक उंड्या कुडको ती घेवन आयली आनी ह्यो उंड्या कुडको ह्या जाकाक तिणें दिलो आनी म्हणाली खंय, हांव दुर्बळी वय पूण हांवें दिव्येत, हांव दुर्बळी वय पूण हांवें दिव्येत आनी त्या देखून हांवें हो उंड्या कुडको तुमकां दिवंक हाडलो म्हणालें खंय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आय हॅव लावड यू, हांवें तुजो मोग केला. म्हज्या देवान म्हजो मोग केला. त्या देखून हांवें हो मोग हेरांक दिवंक आसा, हेरांचो मोग करूंक आसा. आनी प्रत्येक जावन कश्टांतल्यांचो, दुर्बळ्यांचो आनी कठीण परिस्थितीन आसलेल्यांचो हांवें आनी तुमी आमी एकल्यांनी मोग करूंक आसा. मोगाचें न्हू. जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 वाक्या 16 आमी एक फावटी आयकोवचें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक देवान ह्या संवसाराक ओपोवन दिलो. ह्या संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर, ह्या संवसारांत मनशा कुळाक सोडवून सुडका मेळच्या खातीर. मोगाचें न्हू. आनी जेजू म्हणालो, हांव आयलां, जुआंवच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान. आनी जेजून सगळ्यांक जिवीत दिलें. मोगाचें न्हू. एकल्याक बरें करीत मुखार गेलो आनी प्रत्येक जावन जी कोण त्या समाजेंत निमाणी म्हूण आसलीं, कश्टांत आसलीं, दुखांत आसलीं, असल्यांक जेजू पावलो आनी तसल्यांक ताणें बरें केलें. आनी त्या मारीपात जे कितें लुकाच्या वांजेलान आमी आयकता आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें, आपणाचे मिसांवाचो उद्देश कोणा खातीर मिसांव जेजून तें पूर्ण केलें. मोगाचें न्हू. लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्या 18 म्हणटा, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा,
दुर्बळ्यांक बरी काबार प्रगट करच्या, दन सतेल्यांक सौकासाय दिवच्या, कैद्यांक सुडका दिवच्यांक आनी अशे विविध तरांच्या बंदपासंत आसल्ल्यांक सुडका सोडवून दिवच्याक आपणाचें मिसांव म्हणलें जेजून दाखोवन दिलें आनी हर एक लागी तो बरें करीत मुखार गेलो मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून लोक हारी हारीनी जेजूच्या फाटल्यान येतलो, कित्याक जेजूतय तांणी कितेंय बोगलें कितेंय देखलें आनी तो मोग तांचे जिवितांत साकलो, तो मोग तांणी अनुभव केलो मोगाचें न्हू. आनी जेजून निमाणे आपणाचो मोग आपणाच्या मनशा कुळाक थंय कितलो गी म्हणलें कुर्सार, त्या कुर्सार काळून कुर्साक वेंग मारून आपणाचें जिवीत मनशा कुळा खातीर समर्पण करून त्या रक्ताचो निमाण थेंब पर्यंत आमचे खातीर वारोवन तो दाखोवन दिलो मोगाचें न्हू. आनी आमचे खातीर ताचे जिविताचें बलिदान भेटयलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी तसो जेजू आयच्या वांजेलांत आमी पळयतलें आमकां एक श्रेश्ठ उपादेश दिता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर मोगाचें न्हू. ह्या उपादेशाचो अर्थ कितें? देवाचो मोग करचें कितें? देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें? देवाचो मोग करचें म्हळ्यार म्हजें सगळें अस्तित्व देवाचेर, देवा विने म्हाका जिवीत ना, देवा विने हांवें जियोंक साध्य ना म्हणलो तो भावार्थ ती पातयेनी आनी म्हाका संपूर्ण त्या देवाक हांवें समर्पण करचें मोगाचें न्हू. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार हेरां थंय म्हज्या पेल्या थंय त्या देवाक पळोवचें आनी त्या देवाची सेवा करचें, म्हणजे म्हज्या भावा भयणीची दुर्बळ्यांची कश्टतेल्यांची सेवा करचें, जतन करचें मोगाचें न्हू. सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रांत मुलाज नासतना सांगता की ताणें बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 म्हणटा, कोणी जर तर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो भडकेरो, तो भडकेरो म्हणटा. त्या देखून आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग करचो म्हळ्यार तांच्या गरजांत आमी पावचें आनी तांचे थंय देवाक देखचें आनी त्या देवाची सेवा आमी करचें. लोरेसान दुर्बळ्यांतय त्या देवाक देखलें आनी त्या दुर्बळ्यांची सेवा केली मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमच्या भोवारी आसच्या हेरांचो मोग करचें म्हळ्यार, दुर्बळ्यांचो मोग करचें म्हळ्यार तांकां आमी गौरव जोन दिवचें. आनी त्या देखून मोग न्हय केवल दुर्बळ्यांची सेवा, बगार दुर्बळी तांचे जिविता मारिपात आमकांय देव कोण म्हणलें दाखयतात म्हणलें तें आमी समजोवचें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी दिवचें मात न्ही, तांचे तावनी आमकां मेळटा, आमी शिकता आमच्या दिसपत्या जिवितान म्हणलें आमी तें उडासान दवरचें. त्या देखून दुर्बळ्यांतय मोग म्हळ्यार आमची मोग न्हय केवल एक बरी करणी मोगाचें न्हू. त्या देखून दुर्बळ्यांतय आमचो मोग म्हळ्यार क्रिस्ताक विश्वासी रावचें, क्रिस्ताक विश्वास म्हणून आमचें आमी दाखोवचें मोगाचें न्हू. कित्याक मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 वाक्य 40 जेजून कितें म्हणलें, ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक तुवें कितें केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. त्या देखून जे कोण निमाणी आसात तांकां आमी कितें करता तें आमकां आमी सोमयाक केल्ल्या बरी. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी सोमयाक वा आमी देवाक भेटचें काल येवकरिस्तान मात्र न्ही वा देवाच्या उतरां मारिपात मात्र न्ही मोगाचें न्हू. आमी खंडीत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या उतरां रुपार जर आसच्या, त्या येवकरिस्ताच्या रुपार जर आसच्या, त्या देवाक त्या जेजूक आमी भेटता मोगाचें न्हू. पूण ताच्याकी चड आमच्या दिसपत्या जिवितांत बुकेल्ल्या भुरग्यांतय, एकसुरपणांत आसलेल्या मालगड्यांतय, तळांतरांकारांतय, काम नासतना बेकार आसच्या तांचेतय आनी कैद्यांतय त्या जेजूक आमी पळय जाय म्हणलें पापा साहेब आमकां उलो दिता मोगाचें न्हू. त्या देखून काल येवकरिस्तान देवाच्या उतरांनी न्ही दुर्बळ्यांतय कश्टांतल्यांतय आमी त्या देवाक पळोवंक जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून देवाचो मोग जर तर म्हाका म्हज्या दुर्बळ्या भावा भयणी थंय बागोवंक सोडिना जाल्यार म्हजे थंय आसलो तो देवाचो मोग तो अर्थ नातलो मोग जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून देवाचो मोग म्हाका एक बरो सामार्यागर जावंक म्हाका प्रेरण दिजे आनी जी कोण गरजेंत आसात तांकां हांवें बरो सामार्यागर जावन तांची जतन करीजे मोगाळ भवन आनी भयणीनो. थोडे फावटी आमी चिंतूंक बरो दुर्बळी वा दुर्बळकाय एक समस्या म्हणून चिंतूंक बरो. त्या देखून पापा
लिओ 14 म्हणटा दुर्बळी वा दुर्बळकाय एक परिहार करता तसलो समस्यो तो न्हय, बदलाक तांकां मोगान स्वीकार करी जाय जाल्ली एक मिस्तेर म्हणटा आनी ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाचे सांदे म्हणलें आमकां स्पश्ट करता. केन्ना आमी एक पवी सभा जावन दुर्बळांचो मोग करता तेन्ना पवी सभा सुरवेर कितें जावन आसली ती परत रुथा जाता. मोगाचें न्हू, पवी सभा सुरवेर दुर्बळी जावन आसली, कालती जावन आसली, सोमयाच्या मोगान बरयल्ली. आनी जर तर आमी दुर्बळ्यांचो मोग करता जाल्यार परत पवी सभेचें चित्रण आमी नव्यान आमचे मदें रुपीत करता म्हणल्यार बरी जाता. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 14 वाक्य 14 आमी वाचलें जाल्यार लोकांचो जमो पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतेन भरलें आनी ताणें लोकांक वा ताच्या आपोस्तलांक कांय म्हणोना वा तुमकां भूक लागल्या गे तुमकां खंय जावन खाण दिवचें कितेंय म्हणोना. ताच्या बदलाक जेजून ताच्या आपोस्तलांक कितें म्हळें, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया, तुमीच तांकां कांय म्हणी खावंक दिया. आनी ही उतरां आमकां हर एकल्याक दुर्बळ्यांतय कश्टांतल्यांतय आनी गरजेवंत आमची जबाबदारी कितें गी म्हणलें आमकां समजोवंक प्रयत्न करतात. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, दुर्बळ्यांचो मोग करचें वा दुर्बळ्यांची सेवा करचें म्हळ्यार केवल दान धर्म मात्र न्हय. मोगाचें न्हू, तांकां आयकोवचें, तांचे सांगाता रावचें, तांच्या परिस्थितींत बदलावन हाडूंक वावुरचें. मोगाचें न्हू, तशें म्हळ्यार आमचो इल्लोसो वेळ तांच्या सांगाता कोसोवचें, तांकां सडीत गामान दिवचें आनी तांकां आमच्या भाव बांदवपणांत आमी एकवटोवचें. मोगाचें न्हू, एक करचें हें गरजेचें म्हणलें आमी समजोवंक जाय. मोगाचें न्हू, त्या देखून पापा लिओ 14 म्हणटा दुर्बळकाय केवल आर्थीक मात्र न्हय, दुर्बळकाय सामाजीक दुर्बळकाय, सांस्कृतीक दुर्बळकाय, संबंधाची दुर्बळकाय. आनी आमी क्रिस्तांवांनी ह्या दुर्बळ्यांच्या ह्या सकड रितींच्या दुर्बळकायेक आमी स्पंदन केलें जाल्यार मात्र आमचें क्रिस्ती जिवीत पवी सभेचें जिवीत अर्था बरी जाता म्हणलें तें आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, पवी सभेचे दोतोर प्रत्येक जावन ऑगस्टीन म्हणटा दुर्बळ्यांची जतन करचें, क्रिस्तांवांचे आयडेंटिटी आनी तांचे मिसांव म्हणटा, क्रिस्तांवांचे आयडेंटिटी आनी तांचे मिसांव दुर्बळ्यांक पावोवचें. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सालोरेसाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आमी आसा. सालोरेसान दुर्बळ्यां खातीर आपणाचें जिवीत वारयलें, आपणाचें जिवीत मार्तीरपणाक ताणें समर्पण केलें. तर आज ह्या पवित्र थळार जमलेलीं आमी हो संदेश आमी जोडटाना हांवें तुजो मोग केला, सोमयान म्हजो मोग केला, सोमी म्हाका विविध रितीन म्हज्या दिसपट्या जिवितान पावता. तर हांवें मोगाळ भावान आनी भयणीनो म्हज्या भावा भयणीचो मोग करूंक, म्हज्या भावा भयणीची जतन करूंक, म्हज्या भावा भयणीच्या बरेपणा खातीर वावरूंक, तसलें उदार मन बरें मन आमचें तें रोसून दी म्हणून आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया आनी तीच करपा त्या सोमया तावन आमी जोन घेवया. आमीन.